आणि रुपया सुद्धा देऊन प्रत्येकान हातभार लावलो. भिवन भिवन कशी रावताली ना आधार बी सपोर्ट तसलो कोण नाच ना. चढ वयता पंपार कोणाचा आधारच ना आणि कशें करतले काडले घर करतेच ना. सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते अशा घटकां खातीर श्रमधामांतल्यान हे धाम उबें करपा खातीर मोलादीक अशें हे निस्वार्थीपणांनी कौतुकास्पद कार्य आसा. श्रमधाम हे एका शब्दांतल्यान मनशाच्या जिणेंतली दोन अशे पैलू मुखार येता. श्रम म्हटल्यार कश्ट आनी धाम म्हटल्यार निवारो, आश्रय, एक मायेचें छतूच ताका म्हणूं येता. आनी ह्या जिवनांत प्रत्येक जो मनुश्य आसा तो ह्या निवाऱ्या खातीर झटत आसता. अन्न, वस्त्र त्याच बरोबर निवारा जो आसा तो प्रत्येक मनुश्याक खूब मोलादीक आनी म्हत्वाचो आसता. पूण प्रत्येकाक हे सहजपणे मेळप शक्य नासता. आमच्या समाजात कांय अशे घटक आसा जांकां हालाकीच्या गरिबी खातीर आनी कसलोच आधार नाशिल्ल्या कारणात तेंचो उदरनिर्वाह करपाक कांय अशे मोजकेच लोक आसा जे फुडें सरतात. आनी असोच एक प्रसंग जांची नजर एका गरीब कुटुंबाचेर पडटा आनी आपल्या करूण मनांतल्यान निस्वार्थ मनीसपणाची संकल्पना थंय रुजून येता ती म्हटल्यार श्रमधाम. ते व्यक्ती म्हटल्यार काणकोणचे विद्यमान आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर. ही जी संकल्पना तांच्यांनी आचरणात हाडली तांच्या ह्या वाडदिवसा खातीर गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तांकां शुभेच्छा म्हणून ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. आतां ही संकल्पना फुडें व्हरतलो जाल्यार गरज आसता ती एका संघटनेची, एका टीम वर्काची. त्या खातीर अशे हजारो कार्यकर्ते फुडें सरले आनी ह्या संकल्पनेक आपलो हातभार लायलो. अशे दोन वॉलंटियर्स आमच्या बरोबर आसात. सर, खूब खूब येवकार तुमकां. देव बरें करूं. आयज कालच्या जिवनांत प्रत्येक जाण कितें ना कितें एक आपलें कार्य करता तितूंतल्यान आपल्याक कितें तरी मेळचें म्हणून. पूण निस्वार्थपणान जे तुमी हे इन्वेस्टमेंट तुमचो आसा मोलादीक कामा खातीर कशी कितें स्फूर्ती तुमकां ह्या वयातल्यान येता? ह्या वयातल्यान म्हणल्यार कितें, हांव 91 ह्या वार्डाचो पंच. हांव एकूच संकल्पना घेवन ह्या वार्डाक पंच जाल्लो. 1 रुपयाय मोडिनासतना पंच जाल्लो. आनी तेन्ना हांवें थारिल्लें हांव 1 रुपयाय खावचो ना. आनी देवान ते पद्दतीन म्हाका आयुश्य आरोग्य दिलें, 1 रुपया न खावपाची बुद्द दिली. आनी ह्या वार्डाचो पंच आसल्या कारणान हे घर तेंचे तेन्ना 91 आमचे बांदपाची इल्ली तयारी, पूण आमकां शक्य नाशिल्लें. हांवें खूब फावटी मिटिंगो बी घेतल्यो आमच्या वार्डाक आनी इल्ले काडून म्हाजी तयारी आशिल्ली थोडें कितें म्हणपाची. म्हणजे ही संकल्पना आचरणात येवच्या आदी पासून तुमच्या मनात आशिल्लें की अशा गरजूंक घर बांदून दिवपाचें. इतक्यान ह्याच वेळार बरोबर एक 2-4-5-6 म्हयने पयलीं हो सिद्धेश हळदणकर म्हाका मागलो, अरे अशें एक घर आपणाक काणकोणान सांग की सामको गरीब आशिल्ले, बांदपाक जाय. फटाक करून म्हाका हें नांव म्हाज्या हेजेर हृदयान आशिल्लें, आमच्योच भयणी त्यो. हांवें म्हणलें अशें मिरा आनी शोभा म्हणटा तेंचें म्हणलें घर बांदूंक जाय. तर म्हणलो श्रमधामानसून आमचे सभापती बाब रमेश तवडकर यांच्या माध्यमांतसून जाता जाल्यार पळोवया म्हणलो. आनी रोखडीच चालना दिली. ते स्वता येवन पळयले आनी ह्या 7 पंचायतीन घरां बांदून घेतल्या. तितून सगळ्यांक सामकें खरेंच गरजेचें घर म्हणटा तें सामकें हे. सगळ्यांक म्हणजे एकदां घरां सुद्दां पळयतना रडोंक येता. हांवें बांदल्या तेन्नाय हांसूंक येता, मजा येता. आमी आतां आसा प्रियोळ मतदारसंघात खांडोळा हांगासर आनी तुमी एक खूब तांकां सुचयलें की तुमच्या पयलीं पासून मनात आशिल्लें की आनी ते खंयच्यान तरी ही संकल्पना आचरणात आयली आनी ताचो लाभ ह्या घराब्याक मेळ्ळो. आमच्या बरोबर तरणाटो सिद्धेश, तूं कितें म्हणून काम करता हेरवी आनी आतां तुजे ह्या श्रमधाम संकल्पने खातीर जो कितें तूं फुडाकार घेवन निस्वार्थपणान काम करता, कितें तुजो हेत आसा ह्या फाटल्यान, ही सेवा करपा फाटल्यान? सेवा म्हणजे अशी कोणाचें तरी कितें बरें जाता तें पळोवचें. कितें हेंचें प्रतापाचें हांवें हें घेतलेलें सदांच पळयतालो हांव, तो कितें तरी काम करता, म्हाका एक कितें तरी दिसता करचें. मागीर हे जेन्ना घराचें जालें म्हणजे एक श्रमधाम आमी हो काणकोण कॉन्सेप्ट वचून पळयल्लो. कडेन आमी मोजके अशे मित्र गेल्ले तेन्ना आमी पळयल्लो की बाबा असो काणकोणान चलना. तेन्ना आमी एक पिरवळान करुया म्हणून आमी सभापती कडेन आमचें उलोवप जालें. तेन्ना आमकां ठरयलें की बाबा हें घराचें करुया. निस्वार्थ म्हणजे असो म्हणजे कोणाचें बाबा खरें बरें जावं, कोणाक निवारो ना ताका हें करून दिवचो असो म्हणून आमचो एक बरो हें ठरलो. तेन्ना हे घरा खातीर आमी करुया काम अशें म्हणून आमचें हें जालें. आतां सुरवातीक ती 2 घरां म्हणटात काणकोण, थंयच्यान ती संकल्पना मुखार येयली आनी फुडें आतां सुमार 40 घरां कितें बांदून जाल्या. सो एज अ कार्यकर्ते, वॉलंटियर म्हणून तुमची हितून भुमिका कितें आसता? तुमी कितें करप आसता ह्या संकल्पनेच्या योगदानान? आमचे कडेन कितें जाता तें काम करप. म्हाजे कडेन हांव बिल्डींग मटेरियल सप्लाय
हांवें न्हू कित्याक सांगलें म्हाजे कडेन JCB दिवंक जाता, हांव ती JCB फ्री चलयतलो. किंवा आतां बारीक बारीक ट्रॅव्हलिंग आसा हांव गाडयेचे भाडे बिडी तसले कांय लायनासतना ते हें करता. म्हणजे जाता तितके आमचे कडेन आमी प्रयत्न करप. म्हणजे घर बांदपा खातीर जी सामग्री लागता तो तुमचो बिझनस. बिझनेस त्या माध्यमांतल्यान तुमी आपली मदत करता. मदत म्हाजे कडेन कितें जाता ती मदत करता. आनी अशा पद्दतीन आमी सगळ्यांक म्हणजे आमी फाल्यां वाडदिवस आमच्या सभापतीचो, तांकां पयलीं दीर्घ आयुश्य मेळो, अशीच भरपूर घरां बांदपाचें तांकां देवान बरें हें दिवचें, आरोग्य दिवंक जाय, ताच्या फॅमिलीकूय बरें आरोग्य दिवचें. आनी अशा पद्दतीन ही अशीच चालू उरची. आनी रुपया सुद्दां दिवन प्रत्येकान हातभार लावलो जावं किंवा काम सुद्दां केलें, पयशेच दिवंक जाय हें म्हत्वाचें ना. ₹1 सुद्दां ह्या देणगीत खूब मोलादीक आसा. तितून वांटो घेवपा खातीर ₹1 सुद्दां मोल तुमी घेता. आनी ह्या तिचो एक असो आशिल्लो की ₹1 आनी श्रम हे कर्म, त्या प्रमाणे सगळ्यांक आमी सांगीत आसता की श्रम करा, ₹1 दिवन श्रम करा. खरेंच हे खूब मोलादीक श्रम आसा, जितूंतल्यान जेंकां स्वताचो आश्रय नासता, आलाशिरो नासता, तांकां एक स्वताचे समाधानाचें एक घर प्राप्त करून तांची एक जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण जावपा खातीर. आनी खरेंच मोलादीक अशें हे निस्वार्थीपणांनी कौतुकास्पद कार्य आसा. आनी त्या खातीर तुमी हितून वांटो घेतला, ह्या खातीर तुमचे खूब खूब तोखणाय करीत तितली कमी आसा. तुमकांय देव बरें करूं. हय, आमी ते वचोन घर पळोवया कशें आसा तें. आई, तुमचें नांव कितें? मीरा विष्णू गावडे. ओके, आतां हे तुमकां श्रमधाम संकल्पना जी रमेश तवडकर हांकां सुचली आनी त्या माध्यमांतल्यान तुमकां हें घर मेळटा, कशें कितें दिसता? बरें दिसता. हाच्या पयलीं तुमी कशीं रावतालीं, खंयच्या घरान? आमी भियोन कशी रावतालीं हांगा. सामकें पडोंग पावलें. हय, सामकें मोडोंक पावले ते. म्हणजे हे आदले पंच प्रताप हळदणकर तेंच्यांनी खूब फुडाकार घेतलो म्हणटात. हय, आनी तेंचे तुमी देव बरें करूं. आनी कितलीं जाणां तुमची ह्या घरांत रावपी? आमी दोगांच. दोगांच. हय. तुमकां असो कोणाचो सपोर्ट, आधार? ना, आदार बी सपोर्ट तसलो कोण नाचो ना. आनी पयलींच्यान तुमी रावतालीं? आमी रावता आनी येता ते येता चवथीकूच येता, हरशीं येना. हरशीं घर तुमचें आसा वेगळें? ना ना ना, हेच हांगा? हेच. आनी गणपती बीन हांगाच? हय, गणपती बी हांगाच पुजता. म्हणजे आतां हे घर जेन्ना हे संकल्पनेंतल्यान जातलें श्रमधाम, तितूंतल्यान ह्या घरांत गणपती सुद्दां पुजतलो तुमी? आमी पुजची ना, आमचे ते चुलत भाव आसा न्हू, तेजे चेडे पुजतले. म्हणजे हे तुमचें जुनें घर, मूळ घर. हय. म्हणजे अशें हे मूळ घर बांदपा खातीर श्रमधामेचें इतकें योगदान आसा आनी आयज इतली तुमकां मदत जालेली आसा. कशें कितें दिसता फुडें आतां हें घर तुमकां मेळ्ळां त्या बद्दल? बरें दिसलें, खूब बरें, तेजे आभार. तो फुडें सरला न्हू आनी हेजें सभापतींचेच, तेंच्यांनी खूब मोठे हे दिला, मदत केली. हेंच्यांनी मदत भरपूर केल्या. तुमकां पयलीं खबर बी नाशिल्लें की अशी संकल्पना येयला आनी तितून आपूण भागीदार जावंक जाय? ना ना ना, सगळें श्रेय आदले पंच प्रताप हांकां वतात. हय. तेकाच खबर आसा. काय ना, सगळ्यांनी मिळून केला. येता घरान रावपी. तुमचें नांव कितें? नांव म्हाजें श्रीमती गावडे. तुमी हेंची भयण? भावजय. भावजय. हय, ते सगळे देवाचे हांगा आमी. हय. आनी म्हणजे एक देवाचो आशिर्वादूच म्हणूं येता की आपल्याक बाबा आतां ह्या घरान येवंक जाय, सो आपलें कार्य फुडें व्हरूंक जाय. कोण तरी देवाचे आमी इतलेंच मागता, धापण पडोन आमकां गणपती पुजूंक मेळ्ळ्या पुरो. तेच हांवें म्हटलें. कडेन मागता आनी काय मागना, इतलेंच. आनी ह्या घरान आतां तुमी सगळें देवकार्य जे करता आतां फुडें सुद्दां? हय, फुडें सुद्दां. आनी सगळीं एकठांय येतलीं? आणलेले बसून ह्याच घरान. बेश्टी आमी रांदून जेवता थंय. ती आमी आतां थंयच जेवता रांदून. सो आतां एक खूब आधार कसो तुमकां मेळ्ळो. हय, सगळ्यांचें बरें जावं. जे जे कोणी तुमकां मदत केली, एकट्याचें अशें सहकार्य ना, खूब जाणांचे हजारभर आयज कार्यकर्ते मुखार सरून ही संकल्पना फुडें व्हरता. आनी त्याच बरोबर ते जेणी संकल्पना जेंच्या मनांत आयली एक करूण भावनेन, ते सभापती रमेश तवडकर. हय, तेजें बरें जावं. आनी आनी फुडें बसून ताका वयता थंय पसून तेजें बरेंच जावं. तुमी पळय कोणी केलां न्हू, तुमचें बरें जावं. तेंचो वाडदिवस. हय, हय म्हण सांगतालो चेडो म्हाजो रे, तो बरो ना रे. सो अश्यो आपले करूण मनांतल्यान जेंकां ती संकल्पना सुचली आनी ते फुडें सरले निस्वार्थीपणान आनी तेंच्यांनी ह्या इतल्या गरीब लोकांक मदत करपाचे, लोकांक एकठांय घेवन तेयी बीन
कित्याक गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक सुविधेंतल्यान हें करप शक्य नासता, तेन्ना एक वेगळो मार्ग काडून उपाय सोदून सुद्दां बाबडा येयलो म्हणून जालें रे सोदीत बरें जावं. खरेंच हे जे लोक आसात जांकां एक आधार मेळ्ळो ते बाब रमेश तवडकर हांचो धन्यवाद मागता आनी खूब खूब आशिर्वाद तांकां मेळटले तशें आमी मागुयात. तांचो वाडदिवस जो आहा ताका खूब शुभेच्छा भेटोवया. बरें. तशेंच एक कार्यकर्ता व्हॉलंटियर महेश शिलकर आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपलो मोलादीक वेळ ह्या संकल्पने खातीर दिल्लेलो आसा. आयज काल प्रत्येक जिवनांत आपूण स्वताचें कर्म करीत स्पर्धेच्या जिवनांत झटत आसता, कितें ना कितें इन्वेस्ट करपा खातीर आनी कितें तरी आपल्याक मेळच्या खातीर. पूण हो इन्वेस्ट तेंच्यांनी ह्या बऱ्या मोलादीक कामा खातीर दिल्लो आसा. ते खातीर तुमचे खूब खूब आभार सर. देव बरें करूं. एकूण ही संकल्पना गोंय राज्याचे मनाधीक सभापती आणि काणकोणचे भोवमानिस्त आमदार रमेश तवडकर सर हांणी काणकोणांत सुरू केली आणि आमचे तांचे कडेन खूब लागींच्यान संबंद, त्यांचे आमचे विचार जुळटा, त्यांच्यो आमच्यो संकल्पना जुळटा आणि त्यामुळे ते सदांच आमकां सांगताले की प्रियोणातूय अशे पद्दतीचे वंचीत जे घर बांदपाक शकना, जांकां आपलो असो एक निवारो फुडलीं 10-15 वर्सां ते उबारपाक शकना, अशा घटकांक आमी प्रियोणातूय घर बांदून दिवया. आणि तेची सुरवात ह्याच मे म्हयन्यांत त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी सुरू केली. आतांच तुमी म्हटलें की वेळ कसो दितात, तर आज आमी पळयतात की मनीस हो एकटो रावपाक शकना, तर सगळो समाज एकठांय रावनूच एकूण ती सामाजीक बांदिलकींतल्यान तो मुखार सरपाक शकता. आणि आपूण खूब बऱ्या पद्दतीन बऱ्या घरांत रावता आणि समाजांतले कांय घटक हे अत्यंत दयनीय अवस्थेंत रावता. हें स्वता खातीर एक लज्जास्पद दिसपा जाय आणि ह्या भावनेंतल्यानूच सगळे कार्यकर्ते जे आसा ते अशा घटकां खातीर श्रमधामांतल्यान हें धाम उबें करपा खातीर, घर उबें करपा खातीर आपणाक जसो वेळ मेळटा तसो थंय वेळ दिता आनी तेतूंतल्यान ते श्रमदान करता. आतां सुरवातेक जी 2 घरां सभापती रमेश तवडकरान एक प्राधान्यान बांदून दिली आनी त्या नंतर ही जी श्रमधाम संकल्पना आसा ती वाडत गेली. आतां अशी सुमार कितलीं घरां तुमी अशी बांदपाक मदत केल्या आनी हातभार लायला? आत्तां आमी प्रियोळ वाठारांत फाटल्या मे म्हयन्यांतल्यान काम सुरू जालें आनी तेतूंतल्यान आमी प्रत्यक्ष 5 घरांक सुरवात केल्ली. तितूंतलीं 4 घरां जीं आसा ती सादारण लिंटल स्टेज पर्यंत पावल्ली आसा. नंतर पावस खूब मोठो येवपाक लागलो त्यामुळे काम स्थगीत दवरलेलें आसा. एक घर अजून फावंडेशन स्टेजीचेर आसा. 2 घरां सादारण पावस कमी जाल्या नंतर सुरू जातली. अशी एकूण 7 घरां ही ह्या प्रियोळ मतदारसंघात तांच्या मार्गदर्शना खातीर सुरू जातली. सत्यवती परवार. आतां हे तुमकां श्रमधाम संकल्पने वरवीं हे नवें घर मेळटा. पयलींचें घर तुमचें कशें आशिल्लें खबर आसा? मातयेचें आहलें. आनी आतां हे तुमकां नवें घर मेळटा, कशें कितें दिसता? मेडींचें आशिल्लें न्हू तें मागीर तो येवन विचारलें, मेडींचें पळयलें आनी विचारलें काय हांगासर येयले तेंच्यांनी पळोवणी केली. चड वयता पंपार आनी कोणाचो आदारूच ना. मागीर आतां ह्या संकल्पने वरवीं जें तुमकां घर मेळटा तें तुमी समाधानी? हय, समाधान जालें. तर काय सरपंच बी येयले आनी पळोवपा लागले आनी घर म्हणपा लागले, पळयले आनी गेले. मागीर आमकां बरें दिसलें आतां घर काडलें म्हणून. चेड्याचें लग्न म्हणपा करून ना म्हणलें, कोणाचो आदारूच ना आनी कशें करतलें, काडलें घर देत ना म्हणलें वगी रावलें. आतां हे नवें घर मेळून तुमी समाधानी कशी? समाधान केलें. तुमकां दिसता की तुमी आतां सुखाचें जीवन जें आतां फुडें घेतली हें करतली? म्हजें नांव विष्णू सुर्या परवार. गांवचे आमचे पंच तुळशीदास नायक, सरपंच तशें रहिदास बाई आनी तवडकर सर एक दीस घराची येवन पळोवणी केली
आनी तांकां खरेंच दिसलें तवडकर सराक बाबा हाका खूब गरज आसा आनी तेणें एक निश्चय केलो कितें हेका बांदून दिवचें. एक दीस येयल्लो तेन्ना हांव ताका मेळोंक ना, म्हजी आई मेळ्ळी. आई कडेन तेणी भासाभास केली. आईन ताका सांगलें सगळें, तो कामाक खंय वयता, लग्न जालें काय विचारलें तरी पासून ना म्हटलें, घरा खातीर लग्न जावपाक फाटीं सरता अशें म्हणून तेणें सांगलें ताका आनी तेणें मानून घेतलें. आनी तेन्ना तेणी सांगलें आपूण तुका बांदून दिता अशें म्हणून सांगून तो गेल्लो आनी आयज तेणी बांदपाची सुरवात केल्ली आसा. तांकां कशें कळ्ळें की तुमचें हें आतां घर हांगासर तुमकां गरज आसा ह्या घराची म्हणून? आयज आमचो पंचान आनी तशें रैदास बाईन खूब एफर्ट घेतलेलो आसा. तेणी ते पळोवणी केली, ते खरंच गरज आसा, तेजे कडेन जायना म्हणून तेच्याच कानार तेणीच्यांनी घातलें. तशेंच आमचे वाड्या वयले लोकांनी म्हाका खूब आदार केल्लो आसा, हातबट घालून. तूं कामाक खंय आसता? हांव कामाक मंगेशी पेट्रोल पंपार काम करता. आनी तितलेशें तुजे सॅलरीन घर तितलेच शक्य नाशिल्लें? ना, तितले सॅलरीन आतांचे प्रायवेट हितून ते सॅलरी जायना आनी मेन थिंग म्हणल्यार प्रायवेट हितून कंपनीन केन्ना लोन एप्लाय केल्यार लोनूय कांय गावना. येस, ताका ह्या कारणां खातीर तुजें लग्नूय शिरकोन उरयलें. शिरकोन उडयलें. सो आतां हें नवें जें तुका घर मेळटा श्रमधामा वरवीं, सो कशें दिसता? आतां म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक श्रमदाना वयल्यान म्हाका आदार मेळ्ळो आसा आनी हें घर म्हजें उबें जाता आनी जाल्लें आसा, मोस्टली हाफ जाल्लें आसा आनी सरान सांगलें आसा की तें पूर्ण करून आपूण तुका दितलो म्हणून खूब बरें दिसता. तवडकराक हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच जो गांवांत जे गोंयभर गरीब लोक आसा तांकां तेणें असोच आदार करचो आनी म्हाका केला तशें आनी म्हाज्या काळजांतल्यान ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी खांडोळा गेले, त्याच बरोबर सावय वेऱ्याचें आमी घर पळयलें. अशें प्रियोळ मतदारसंघात 7 घरां श्रमधामा वरवीं तांकां गरजूंक बांदून दिवपाची ही संकल्पना आसा. आतां आमी येयल्या भोमा हांगासर, जाका अत्यंत गरज आशिल्ली ह्या वाठारांत, ती अशी आमच्या बरोबर आसा. तुमचें नांव कितें? शिशकला. तुमचें घर सामकें पडीक आयिल्लें? हय, सामकें हें मोडलें आसलें तें देव बरोबर. आतां हेंच घर जें तुमकां आतां बांदून दितात, हय, आतां हें घर पळोवन कशें दिसता? आतां बरें दिसता. बरें दिसता. हय, कोण आतां नासलें म्हाका. हय, सो तुमकां एक आतां आधार मेळ्ळो, एक स्वताचे हक्काचे छप्पर तुमकां मेळ्ळें आनी तुमच्या आतां भुरग्याकूय फुडें करपा न्ही तेणी, बरें करपा न्ही तेणी. कितकेक शिकता? 7वी नांव कितें? इंग्लीश. आनी तुमकां आतां आधार जो तुमचो गो एक्सपायर जावन एक तुमकां खरेंच गरज आशिल्ली, हय, 3 तीन म्हयने जाले हे सर जाल्यार आनी गरज जाली मातशी घराची. आर्थीकूय सगळें हें आशिल्लें. तुमी खंय काम बीन करताली? ना काम कशें घराचें ना, दीस सोड्या. हय, तसलें दीस सोड खंय जाल्यार जाली. आनी ह्या हालाकींत घर बांदप शक्य नाशिल्लें. हय, कोण अशें घर बांदपाचें येना न्हू, मग उपकार तुमकां घराचो. ह्या बाब काणकोणचे आमदार हय, रमेश तवडकर, हय, तांच्यांनी फुडाकार घेतलो ही संकल्पना. ही तुमकां खबर आशिल्ली? हय, खबर ना न्हू ती घर बांदप. हय, हांगासले आदले पंच जे तेच बरोबर व्हॉलेंटियर्स आसात, तांच्यांनी फुडाकार घेवन तुमचें जें घर आसा तें दाखोवन दिलें, निदर्शनाक हाडली तुमची स्थिती आनी ताका लागून तुमकां हो आयज बरो एक आलाशिरो मेळटा स्वताचो. त्या बद्दल कितें म्हणपाक सोदता? बरें, देव बरें करूं. सो खुबशे अशे शब्द आसा जी व्यक्त करपाक शकना, ताका लागून ती मनांतल्यान म्हणटा की देव बरें करूं. कित्याक खुबशे सांगप आसता पूण एक एकदां त्या टायमार जमना, अशी तांची भावना दाटून येयल्ली आसा. आनी हें घर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता जें आतां कशा पद्दतीन जालेलें आसा. आनी असोच जें कितें प्रियोळ मतदारसंघात आनी जीं घरां आसा उरलेलीं ती सुद्दां बांदपाक हांगासले जे व्हॉलंटियर्स आसा ते कार्यरत आसा आनी आपली मेहनत आनी आपली जी कितें श्रद्धा तेंच्या पोटी निस्वार्थपणे करपाचो ते यत्न करतात. बोमा वाठारांतले जे व्हॉलंटियर्स कार्यकर्ते आमच्या बरोबर आसा, आदले सरपंच सुनील भोमकर आनी व्हॉलंटियर प्रमोद भोमकर, तांच्यांनी एक फुडाकार घेवन जें कितें कोणाक गरज आशिल्ली तिका तें घर दाखयलें. सो तुमचें खूब खूब कौतुकास्पद जें कार्य आसा त्या खातीर तुमकां खूब खूब हांव अभिनंदन करता तुमचें. कशें कितें तुमकां पयलींच्यान वळख आशिल्ली हांची?
ना रमेश भाईची आमकां पयलींच्यान वळख आशिल्ली आनी अशेंच आमी एका बैठकीत बसता आसतना सरान आमकां एक प्रस्ताव मांडलो की बलराम चॅरिटेबल फावंडेशनच्या वतीन आमी श्रमधाम ही कॉन्सेप्ट चालू केला काणकोणान. खुबशीं घरां आमी ह्या गरीब गरजूंक बांदून दिवपाचें आमच्या श्रमधामाच्या वतीन चालू आसा. तशेंच तुमी सगळे पिरोळचे वॉलंटियर्स तुमी रेडी जाया, कारण ह्या श्रमधामाच्या संकल्पनेन आमी ह्या पिरोळान एक थोडी घरां बांदून घेवया. अशेंच विचाराचेर आमी सगळे एक दीस बैठकीत सगळे एकजुटीन जमले आनी सरान डिसिजन घेतलें की आमी पिरोळान फर्स्ट फेसीक एक 7 घरां बांदपाक घेवया. ती 7 घरांतली पिरोळान आतां सद्या 5 घरां ऑनगोईंग चालू आसा. तेतूंतलें एक आमचे बोमगांवच्या वाठारांतलें एक घर घेतलें सरान. तें खरेंच ते महिलेक गरज आशिल्ली, कारण हालींच तेजो 3 म्हयने पयलीं तो मिस्टर तिजो भायर पडलेलो आनी ती स्वताक जावन तें घर बांदपाच्या परिस्थितीन नाशिल्ली. आनी ह्या विशय आमी सराक हाडून एक फर्स्ट विजिटीक आमी दाखयलें. सरान सांगलें चल आमी ह्या सगल्यांक सांगलें की चल आमी हें घर बांदपाचें डिसिजन फुडें घेवया. अवघ्या गेले फाटले 45 डेसा भितर हें घरां आयज पूर्णत्वाच्या मार्गार आसा आनी आमी सराक खरेंच शुभेच्छा म्हणटा, कारण तेंची ही संकल्पना आसा ह्या गोंयभरान 1000 घरां बांदून श्रमदानाच्या वतीन दितलो आनी ही संकल्पनेची विजन पूर्ण जातलें अशें आमी आशा बाळगिता. कारण तेजी जे विचार जे आसा खरेंच मनान पटा सारके आसा, कारण सगळे गरिबांक जरी अशा गरजू व्यक्तीक घरां बांदून दितात आनी जे लोक स्वता ते घर बांदूंक शकना, जी लोकांची पुरोजाची घरां आसा आयज खुबशे डिफिकल्टीसांनी ती उरलेली आसा पडींग आनी स्वताक जावन तो लिडर आपूण स्वताक श्रमधामांक काम करता. जेन्ना ही घरां बांदता आसतना आमचे गांवचे लोक आशिल्ले तेतून काणकोणचे स्वताक लोक येवन एक फूल टीम एक 2-3 वेळ टीम येवन हें घर आयज पूर्णत्वा कडेन पावलेलें आसा. रमेश भाईक तेज्या फुडल्या आयुश्याक आनी तेजो आतां फाल्यां वाडदिवसूय आसा, त्या वाडदिवसाक हांव ताका शुभेच्छा व्यक्त करतां. खरेंच हें तुमचें जें कार्य आसा तें कौतुकास्पद आसा. आतां ह्या भोम वाठारांत किंवा प्रियोळ मतदारसंघात म्हणुया आमी अशे कितले कार्यकर्ते तुमी एकठांय येवन ही जी संकल्पना आसा ती फुडें व्हरतात? पयलो सुरवातीक सरान आमचे नजरेक हाडलें की श्रमधाम कॉन्सेप्ट आपूण राबयलेलो आसा काणकोणान. आमी काणकोणान गेले, काणकोणान पळयलें, गांवचे बी आशिल्ले सहभाग घेताले, तेंचे बी हांव बरें मागता, कित्याक सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो आनी संकल्पना आयज बरी मुखार वयता. तुमचो हो खरोच कौतुकास्पद आनी मोलादीक वांटो आसा ह्या जी चळवळ म्हणुया ताका. जे कोण गरीब आसा तांकां शक्य ना घरां बांदून आनी तांकां एक आसरो जाय आसता, तर कौतुकास्पद अशें हें कार्य आसा. ऑलमोस्ट लिंटल हायट लेवलाचेर आतां घरां चालू बांदून चालू कंप्लीट जाल्ली आसा आनी आमी चतुर्थी पयलीं तांकां चावी हँड ओवर करतले म्हणून अशें आश्वासन दिल्लें आसा आनी आमचें काम ते पद्दतीन चालू आसा. पूण तवडकराची एक खासियत म्हणजे ते तळागाळांसून म्हणजे एकदम कश्टकरी हितूनसून समाजांसून येयल्ले आनी तांकां कश्टकरी लोकांची गरज कितें आसा ती खबर आसा आनी ती त्या लोकांची तरी नाडी वेवस्थीत वळखलेली आसा. आनी श्रमधाम हें एक राजकीय न्हू तर सामाजीक चळवळ जाल्ली आसा. पूण जे खारीचो वांटो आमचे कडेन कितें शक्य जाता तो आमी वांटो घेता आनी ताका मदत करता. खूब जाण तुमकां सांगता आमी एप्रिसिएट करपाचें म्हणल्यार तेंची जेन्ना वॉलंटियर जेन्ना सगळे जाण एकी कडेन जाता तेन्ना सगळीं पदां आपली सायडीक दवरता. तो सरपंच आसो, नगरसेवक आसो, उपसरपंच आसो, नर्स आसो, डॉक्टर आसो, PSI आसो, कोणी आसो, ती सगळीं पदां आपली सायडीक दवरता आनी एक दीस आसा तो काम आठवड्यांतले म्हणजे म्हयन्यांतले एक दीस दिवपाक सोदता. तेजें एक सादें उदाहरण आसा. एक म्हणजे तेजो एक कन्सेप्ट आसा, 1 रुपया दिवपाचो आनी एक दीस वॉलंटरिली काम करपाचें असो तेजो कन्सेप्ट आसा. 1 रुपया आमी मागता आसतना कोणाय कडेन 1 रुपया मागता आनी तुजे एक दीस मागता. समजा कोण दीस जायना जाल्यार तेणें अवश्य आपणाचे एका दिसाच्या कामगाराचे पयशे दिवचे असो एक आमचो हें आसा. आनी वॉलंटरिली खूब जाण काम करपाक तयार आसा आनी तेज्या ह्या कामाक आमी यश आवडटा. आनी आयज तेजो वाडदिवस आसा. आयज वाडदिवसाच्या निमित्तान ताका खूब सारे शुभेच्छा दिता. नमस्कार, हांव स्त्रिकधरा रावता सावयवेऱ्यां. आयज खरो तर खूब खोशयेचो असो दीस जावन आसा आनी ताचें कारणूय तशें खासूच आसा. आयज आमचे सगळ्यांचे लाडके गोंय राज्याचे सभापती रमेश तवडकर हांचो वाडदीस. रमेश तवडकर हे अशें एक गोंयचें व्यक्तिमत्व जे काणकोण सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान शिकून सवरून स्वबळार व्हडले जावन आयज गोंयच्या संविधानीक अशा सभापती पदाचेर विराजमान आसा. फकत राजकारणूच न्हय
तर समाजकारण आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत लेगीत तांचो खूब मोठो असो वावर आसा. सध्या रमेश तवडकर हांचो स्तुत्य उपक्रम म्हळ्यार श्रमधाम संकल्पना. त्या संकल्पनाची गोंयांतच न्हय तर गोंया भायरूय खूब तोखणाय जायत आसा. ह्या संकल्पनेंतल्यान तवडकर सरांनी आतां मेरेन गोंयांत शेकड्यांनी घरां बांदून दिल्लीं आसा. तशेंच आनीक हजारांनी घरां अशी गोंयच्या गरजवंतांक बांदून दिवची अशी तांची मोख आसा. आयज रमेश तवडकर सरांचो वाडदिसाच्या निमतान सर हांव आनी म्हज्या घरच्यांच्या वतीन तुमकां बरें आयुश्य आरोग्य आवडटा आनी तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. श्रमधाम गरजू दलीत अशा लावार्थ्यांक जांकां स्वताचें घर ना, छप्पर ना, मायेचो आधार ना, तांकां हातभार लावपा खातीर आनी तांकां स्वताचे हक्काचें घर प्रदान करून दिवपा खातीर ही संकल्पना सभापती रमेश तवडकर हांच्यांनी हाडली. आमी 2-3 घरां जी श्रमधामांतल्यान ह्या लोकांक प्राप्त जाल्या ती पळयली. तातूंतल्यान एक समाधान तांच्या मुखामळांतल्यान आमकां दिसून आयलें. हाचें श्रेय, हाचे आशिर्वाद निश्चितूच ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक मेळटलेच. त्याच बरोबर तुमकां सुद्दां ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावपाचें आसात जाल्यार 1 रुपयाची देणगी सुद्दां ते स्विकारतात. त्याच बरोबर तुमचो मोलादीक वांटो तांकां त्यांच्या ह्या सत्कर्माक हातभार लावन तुमी सुद्दां ही पुण्याची गणना तुमच्या पदरात घेवपाक शकता. तर अशी ही श्रमधाम संकल्पना गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या पर्यंत रुबरू करपाचो एक ल्हानसो यत्न केलो. अशाच गोमंतकाच्या खासा कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी सगळ्यांक देव बरें करूं.